18 वर्सां उपरांत नागेशी अतिरुद्र स्वाहाकार चल्ला। 19 डिसेंबराक सुरू जाल्ले महाअनुष्ठान 9 दीस चलपाचें। 26 डिसेंबर मेरेन वेगवेगळे धर्मीक विधी। बुधवारा राती कवळेचे स्वामी देवळांत अनुष्ठानाक पावले। उपरांत पर्तगाचे आनी कवळेचे स्वामींनी नव्या वास्तूचें उक्तावण केलें। महापूर्णाहुती आनी आशीर्वचन 27 डिसेंबराक जातलें। 6 दीस जाले मोठ्या प्रमाणांत लोक नागेशी दर्शनाक यो वच करत आसात। ब्रेस्तारात दत्त जल्म जालो। गोंयभर दत्त जयंती मोठ्या भक्तिभावान मनयली। हिंदू कॅलेंडरा प्रमाण मार्गशीर्ष म्हयन्याच्या पुनवेक दत्त जयंती येता। ब्रेस्तारा सांजे गोंयभरच्या दत्त मंदिरांनी धर्मीक विधी आनी संस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो। पळयात म्हापशा दत्तवाडी, सांखळे दत्त मंदिर आनी ताळगांव चिंचोळचे दत्त मंदिर आनी नागेशी स्वाम्यांच्या हजेरेंत दत्त जल्माचे सुवाळे। इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।